नमोऽस्तु ते जय सुन्दराङ्ग नमोऽस्तु ते नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते जय रक्ष मां शरणागतं रामनाथ नमोऽस्तु ते जय सुन्दराङ्ग नमोऽस्तु ते नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते जय रक्ष मां शरणागतं रामनाथ नमोऽस्तु ते जय सुन्दराङ्ग नमोऽस्तु ते नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते जय रक्ष मां शरणागतम् कोटिसूर्यसमानकान्ति सुशोभिताननमण्डलम् कञ्जलोचनमद्भुतं सुरपुष्पहारमगोचरं क्षीरसागरमन्थनोद्गत घोरविषसंसेविनं रामनाथ विलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष मां रामनाथ नमोऽस्तु ते जय सुन्दराङ्ग नमोऽस्तु ते नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते जय रक्ष मां शरणागतम् दक्षयागविघातकं शिवमीप्सितार्थप्रदायिनं भस्मरागविभूषितं नवबिल्वपत्रसमर्चितं देवतासुरवन्दिताङ्घ्रिसरोरुहं परमेश्वरं रामनाथ विलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष मां रामनाथ नमोऽस्तु ते जय सुन्दराङ्ग नमोऽस्तु ते नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते जय रक्ष मां शरणागतम् नारदादिमुनीन्द्रगाथितरम्य पुण्यकथानकम् वेदगम्यमनामयं गजवक्त्रषण्मुखमण्डितं लोचनत्रयमुग्रतेजसमुद्भवं त्रिपुरान्तकं रामनाथ विलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष मां रामनाथ नमोऽस्तु ते जय सुन्दराङ्ग नमोऽस्तु ते नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते जय रक्ष मां शरणागतम् Kevalam
सनिधनांजन चरणाकडे कुटुंबरूपार अभिषेक नैवेद्य कुंकुमार्चन सेवा देखीलच किंदर सेवा मान्य पूजे सर्वविषां दक्षिण सर्वांतही आयुष्य आरोग्य प्राप्त सुखासने अखंड सौभाग्य पूर्णवान विद्या बुद्धि प्राप्त कर्तसोद्योगेन्द्र व्यवसाय प्रमाणे निरीत्र वृत्ति गुण संपूर्ण दक्षिण जन्म कुंडलिंदो आदित्यादि नमक बाधा ग्रह दोष नक्षत्र दोष आध्यात्मिक आदिभौतिक तापत्रय परिहार भगिनो मनांदु सुख शांति समाधान प्राप्त समाज चंदुक आत्मन समाज स्थान मार्गो प्राप्त मुखार विशेष उपात्मो प्राप्त पूर्ण कृपादोगिनो कुलदेवता श्रीधरांतियोगिनो महापर्वणि पूर्वकाल श्रीधरांतियोगिनो शरणागण सेविकल मात्र सर्विशां भरपणजले इष्टार्थ सिद्धि घटले शब्द कीर्तन श्रीधरां सेवे खडोगे कुटुंबोत्तर कल्याण को चलो नमः विकरणाय नमो बल विकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरलेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिवत् ब्रह्मणोदिवत् ब्रह्मा शिवो मेऽस्तु सदाशिवोऽहम् नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः सतगुः सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेदं रूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रस्सन्महो नमो नमः विश्वं भूतं भवानं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यात् सर्वो येषामीशे वजुपतिप्रचोदां सजस्पदामुदत्रिपदां निष्क्रियतोऽयं यत्नियं भागमेतुराय स्पोषय्यजमानस्य दन्तु यो ब्रह्मा ब्रह्माणमुज्जहार प्राणो शिरासा कृत्तिवासा पिनाकी ईशानो देवस्य न आयुर्दधातु तस्मै जुहोमि हविषा कृतेन नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शिवाय च पशुपतये नमः उग्राय च भीमाय च नमो देवताय च दूरेभ्याय नमो हन्ते च हनीयसे च नमो विक्षेभ्यो नियेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः श्रीभ्याय च मोर्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः शस्याय च फेन्याय च नमः सिगत्याय च प्रभायाय च हरि ओम हांगा श्री रामनाथ देवस्थानांतू शिवरात्री कार्यक्रम भारी विशेष कार्यक्रम तंतू दीपकण्ण आनी तागेले सगळे फॅमिली हांगा आयिल्ले दीपकण्ण तुका हांगाचे देवता कार्य करून मना मेळचे समाधान जावो चेडूआ ಒಟ್ಟು मेळनो देवा लगी मागचे देवा लगी तुगेल मुखारी चेडूआल जीवन चंदायर जावतस देवाले मागचे ताजे देवान दिवचे तुका कशें जाता तुगेल फिलींग कसो आसा म्हणून आमगेले ऑडियन्सा सांगता म्हणून निमून घेता तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् त्रयंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिदनात् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात् आयचे दिसांतू सर्व भक्तजनांक आमचेगेल समाज वर्गांक सर्वांक महाशिवरात्रीचे अभिनंदन दिता आसा त्या मात्र आज आमगेले कुलदेवांतू आमगेले महाशिवरात्री पर्व कालार येवन भेटी करचे एक अद्भुत कार्य आमगेल जीवनांत आयजी फर्स्ट टाइम आमी गेले महाशिवरात्री दर्शन हाजी फुडें मस्त आमी ट्राय करून आमकां येवचें जालें ना नानानुकूल जावन हाजी कशी पूण येवका म्हूण सांगून काल रात्री डिसायड करून आमी सकाळी बायसोर आयलेली ती म्हळ्यार चेडूवाले एग्जाम आसल्यार मात त्या देवाल दयेन आमकां तें कसनय अडचण नाशिल्ली चंद रितीर आमकां एक दर्शन मेळ्ळें अभिषेक करचे भाग्य मेळ्ळें आनी सर्वय देवाल एद्राक प्रसादय मेळ्ळा आमकां तेच जावन हांगा तुमी पळोव येता थोड्या वेळान तांणी यूथ ऑफ GSB तांणी सकाळी कवर करता ती म्हळ्यार हांगाल जनाल एक कितले एक हांगाचे वयर अभिप्राय असं म्हळ्यार तुमकां अंतूच कळटलें ते उत्सवा खातीर हांगा 2-2-3-3 दीस हांगा राबून पुरा उत्सवांत भाग घेवन वतात म्हळ्यार ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार ह्या नडेक एक हांगा आयल्यार तांकां एक मना समाधान आनी तांकां एक खुशी पावता म्हण एक खंडित आसा हांगा तें हांव आज विटनस केला हाजी मागीर सर्व फॅमिलीच्यांक घेवन हांवें विटनस केलेलें आनी तुमकांय भेट केलेलें म्हाका सर्व यूथ ऑफ GSB तर्फे पुनरपी हांव धन्यवाद समर्पण करता येता म्हळ्यार आमी मेळ्ळ्या टायमार हांव तुमकां सगळ्यांक विशस दिता आसता मात्र हें पुरा कवर करचें एक विशेष कार्यक्रम पुरा कवर करचें तुमगेलें एक आर्ट आसा तें केन्नाय तुमी चलसून उरका म्हूण हांव तुमकां एक विशस आनी अभिनंदन दिता हांव धन्यवाद
दीपक अण्णाक सपरिवार जावन हांगा शिवरात्री कार्यक्रमाक दीपक अण्णांनी तागेल फॅमिली आयिल्ली आसा ती खंयचेय देवता कार्य अशें पुरो सोमेले खंयचेय कार्यक्रम हरिगुरू सेवा अंतू दीपक अण्णांनी तागेल फॅमिली केन्नाय मुखार आसता. धन्यवाद तुमकां कೈ तफ JSB तर्फे धन्यवाद. शिवरात्री कार्यक्रमांतू हांगा विशेष जावन बेताळाक हांगा पूज जाता, विशेष सेव जाता. श्री रामनाथ प्रसन्न हांगाचे देवस्थानाचे कसन आमी देवालेगी मागता की त्यांची नांव आशिल्लें भटमामू रामनाथ भटमाम आमगेलो आसा वेदमुर्ती श्री रामनाथ भटमामाक हांव हे प्रसार कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता सर. तशीची आमगेले ऑडियन्साक बेताळ देवाक हांगा आयच्या कार्यक्रमात शिवरात्री कार्यक्रमा दिवसू विशेष जावन कसं पूज जाता म्हणून आमगेले विवर्सा सांगता म्हण निमून घेता. ओम क्षेत्रस्य पतीना वयं सेने विजयामसि गामश्वं भूषयित्वा सनो मृळातिदृशे. हांगा रामनाथींतू बेताळ देव म्हळ्यार व्हड हांगा म्हळ्यार हांगा देवस्थानांत कसलेय कार्यक्रम करचे आसले रे बेताळ हांगा कमिटीच्यान 10 जणांन जावं किंवा हांगा गांवच्या लोकांक जावं कसलेय बेताळाक नेमगूचे आसले रे मग कसलेय देवस्थानान कार्यक्रम करचे आसले रे कसलेय देवस्थानाची विशेष हें जावचें आसले रे कमिटीच्यांनी बेताळाक कसलेय निमगेली शिवाय कसलेय करूं जायना. हांगा एक मणी प्रसाद लावचे एक सिस्टम आसा पद्दत आसा. ती पद्दती म्हळ्यार हांगा देवान प्रसाद दिल्यार मात्र हांगा मुखार सुचें तांगेलें काम. आनी विशेष म्हळ्यार बेताळाक प्रति वर्साक नवरात्रे वेळार कौल प्रसाद आसता आमगेलें दर्शनाचेर. मागीर शिवरात्रे वेळार परां कौल प्रसाद आसा. शिवरात्रे वेळार ताका महाअभिषेक दुधाभिषेक हें तें पुरा चलत आसता. मागीर तुगेले पुष्यमासां भितर देवाक दुद्याचें म्हळ्यार दुदी ताजे एक उपकरी कोरून चण्या रोस कोरून ताका वड्या नैवेद्य कोरून ते नैवेद्य आसता. आनी फाल्यां सुर्योदया पयले देवाक अन्ना नैवेद्य जावन लोकांक अन्नसंतर्पण उरता. मागीर विशेष म्हळ्यार ताका तागेलें म्हळ्यार विशेष मस्त कारणीक आसता गेलें म्हळ्यार आयतार बुधवार म्हळ्यार तागेलो दिवस हांगा म्हळ्यार तागेले फेर्यांनी उरता हांगा म्हळ्यार तो रात्रीचें अदृश्य कोणाक एक तूं पळोवंक म्हळ्यार परिक्षा केल्यार तो दिसना कोणाकाची म्हळ्यार अदृश्य रुपार तो दिसता. म्हळ्यार ताणें फुडें मस्तींतलें हांगा एक हें जाल्लेलें आसा म्हळ्यार आमगेल्या म्हालगड्यांनी मस्त लोकांनी तें हें खबर आसा. पूड जाल्यार हांगा एक आडपय म्हणून गांव आसा. त्या आडपय गांवांत तांगेले एक व्हड व्हड बोटी हें मचवे तांगेले ते भायल गांवांत आनी खंय मंगळूर हांगा थंय वचचे तांगेलें तें एक हें आशिल्लें कार्गो म्हणटा पळय त्या टायप. म्हळ्यार तांगेले एक तेन्ना समुद्रा भितर व्हड तुफान आयलें. तुफान येवन तेन्ना बोटी उद्दा येवच्या सूर जावन मस्त बुडची तशी बाळयली. तांगेले त्या म्हालगड्यांनी मागीर हांगा बेताळाक सांगून घेतलें तूं जर आस म्हणून जाल्यार आमकां पावका आमी हांगा तडीर आयली कुडले हांगा आमी घरकडे कोणी वचना अशी हांगा तुका येवन मेळ्ळा पांय पळोवन आमी घरकडे वतात अशें म्हणून ताणें एक तांणी लोकांक संकल्प करून त्या प्रकार तांकां राखिल्लें आसता. ताणें मस्तींतले तागेलें कारणीक आसा. तशी जी मागीर हांगा खंयचेय विशयांत तो पावता आनी गांवच्या लोकांक बी तो मस्त लोकांक पाविल्लो आसा. आनी गांवचे लोक जाल्यार सुद्दां ताका नमुनीक नमुनो सेवा करताची. बेताळ देवाले महत्व हांगा खंयचेय कार्यक्रम करचे पशे फुडें देवालेगी आज्ञा घेवन देवालेगी आज्ञा मेळ्ळ्यार मात्र मुखार सुचे एक पद्दती. तशीची बेताळ देवाल महत्व कसलें हांगास कसलें बेताळ देवान तागे तो अदृश्य जावन आसलो रे तागेले कारणीक ताणें कशी दाखयला म्हणल्यार श्री वेदमुर्ती श्री रामनाथ भटमामान आमकां सांगिल्लें सर. युथ ऑफ JSB ऑडियन्सा तर्फे हांव तुमकां धन्यवाद सांगता. धन्यवाद.
ओम त्र्यंबके जयमे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनं मुद्रमुक्षे मामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबके जयमे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनं मुद्रमुक्षे मामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबके जयमे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनं मुद्रमुक्षे मामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबके जयमे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनं मुद्रमुक्षे मामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबके जयमे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनं मुद्रमुक्षे मामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबके जयमे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनं मुद्रमुक्षे मामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबके जयमे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनं मुद्रमुक्षे मामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबके जयमे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव जय सुंदरांग नमोस्तुते नीलकंठ नमोस्तुते जय रक्ष मां शरणागतम् नारदादिमुनीन्द्रगाथितरम्य पुण्यकथानकम् वेदगम्यमनामयं गजवक्त्रषण्मुखमण्डितं लोचनत्रयमुग्रतेजसमुद्भवं त्रिपुरान्तकं रामनाथविलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष माम् रामनाथ नमोस्तुते जय सुंदरांग नमोस्तुते। श्री लक्ष्मीनारायण रामनाथ प्रसन्न आजी देवाक शिवरात्री पर्वकालारी विशेष सेव जाता स ताजे मध्य कुंदापूरचे पाद्रीगुड्डे श्री रामदास मुकुंद शणै हांनी 1981 ಅಂತೂ अंबारी हेंच दिवस दिलेले तशीची अन्नान तशीची आत्त आज 2023 42 वर्षा नंतर लक्ष्मीनारायण देवाक सिल्वराचे प्रभावळी दिलेलो आसा तुम्ही हांगा कुलदेव तुमकां हांगा येवन तुमकां कुलदेवाला मागील निमित्त कितले चांग जाला आनी हांगाचे तुमकां एक्सपिरियन्स कसो नाही सपरिवार जावन आयिल्ले आसा तुमी एक्सपिरियन्स कसो नाही म्हणून आमगेले विवर्सा सांगता म्हणून निमून घेता एक्सपिरियन्स म्हळ्यार कसं नाही हांगा येना पूण आमी सकळ विसरून वता ती खंयचें टेन्शन कसन असं कांय ना देवाला सेवा करची कसन देव सांगता तें करचें आनी नुता बसचें तितलें आमी काम करचें आमी वॉलंटियर्स म्हण येता ती आमी कसन व्हड मनशां म्हण येना ती हांगा वॉलंटियरगिरी करता ती ते देव जेवणां वाडचें आनी हें करचें सकयल कन्सन काम तें काम करतात मामान मस्त चंद रितीर सांगलें हांव देवाले भजकू हांव हांगा कसं एक दिवका म्हूण आयलेलें न्ही देवान घेतील मी गेले की म्हणून मस्त चंद रितीर मामान सांगिल्लें आसा युथ ऑफ GSB तुमी आमगेल विवर्साक एक्सप्लेन केल्लेक तशीचे आमगेलो ओट्टो उलयलेक हांव धन्यवाद सांगता हांगाक आमी सगळ्यांक भाव हांगा आसा आनी आजी तांचो हात आसा अर्पण केलेले आनी कमिटीन म्हाका इतलो सहाय दिले कमिटीक सुद्दां थँक्स म्हणटा म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली कमिटीन सगळ्या ओके धन्यवाद धन्यवाद सगळ्यांक आमगेलो ओट्टो आतां ಹೊನ್ನಾವರ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈ ಮಾಮಸಾತಿ ಹನ್ನಿ ಹಂಗ ಭಜಕ ಹಂಕ ಕುಲದೇವು ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥಿ ತನ್ನಿ ತಂಗೆಲೆ ಹಂಗಾಚೆ दोन ತರ एक्सपिरियन्सा ಬಗ್ಗೆ उलयताती आनी आमी कुलदेव आवसो शांतिरी कामाक्षी रामनाथ लक्ष्मीनारायण बेताळो कायम आमी हांगा हरिनाम संकीर्तन करता येता सी आज बी रात्री भजन आसा तुमी सगळ्यांनी येवका आनीक शांत आमी कुलदेव म्हळ्यार आमी आवसो आमकां समस्त कश्ट निवारण करता त्या विश्वासान आमी मस्त कश्ट निवारण केल्याची आमगे दोनूय चेडवांक बरें स्थानमान दिला आनी आमगे आमी खंयचे सेवा केल्यारी ती पदरां घाल घेतल्या पुरा लोकांनी अशीच सायबीन सेवा कायम करता आसाची ती सायबीन आमकां उट्टोकांक रक्षण करता म्हणून विश्वास आसा आज शिवरात्री पर्व केला तो उट्टोकां खातीर सायबीन येयल्याक आनी रामनाथ येयल्याक प्रार्थना करता समस्त आमगे GSB समाजाक सदां तूं पदरां घालून रक्षण कोरका चेडो राखा म्हणून प्रार्थना करता धन्यवाद धन्यवाद
कृत्तिवाससमुत्तमं घनसारगन्धसुवाससं भक्तकष्टनिवारकं वृषयानकं नगनायकं सर्वमृत्युभयापहं दुरितापहं भवतापहं रामनाथ विलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष माम्। रामनाथ नमोस्तुते जय सुन्दरांग नमोस्तुते नीलकण्ठ नमोस्तुते जय रक्ष मां शरणागतम्। रुण्डमालिनमन्धकान्तकमाशुतोषमनिन्दितम् मृत्युभीतमृकण्डुबालकपालकं वरदायकं भानुवंशललाम राघव पूजितं प्रमथाधिपं रामनाथ विलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष माम्। रामनाथ नमोस्तुते जय सुन्दरांग नमोस्तुते नीलकण्ठ नमोस्तुते जय रक्ष मां शरणागतम्। शैलराजविहारिणं करशूलडमरुगधारिणं शैलजाश्रितचारुवाम शरीरिणं सुमनोहरं शैलतुल्य सुकेशिरं भवमष्टमूर्तिमनागसं रामनाथ विलोलताण्डव नर्तन प्रिय रक्ष माम्। रामनाथ नमोस्तुते जय सुन्दरांग नमोस्तुते नीलकण्ठ नमोस्तुते जय रक्ष मां शरणागतम्। शिवरात्रीच्या पर्वकालारी देवालेगी आशीर्वाद घेवचक मंगळूर आदुकुनु वेदमूर्ति श्री नरसिंह भट्माम हंगा श्री रामनाथ देवस्थान आयिल्ल्या साथी कुलदेवस्थान महत्व आणि जनान कुलदेवस्थानाक कसले येवका हाजे बग्गे आमगेल विवर्साक तुमगेले दोन उतरान सांगका म्हूण निमगून घेत पडटा। हरगुरुभ्यो नमः। रामनाथ देवालय चरणारी वंदन करून घेवन हांगा एक शिवरात्रीचे विशेष जाल्ले एक महोत्सव काल म्हणटाची एक महोत्सव आचरण जावचें हें सुसंदर बारी हांगा सगळे एक देवालय एक सेवा कोरका एक देवाल अनुग्रह पात्र जावका म्हूण घेवन मस्त हें देवा संबंध पळयलें कुळावी लोक येवन मेळट तसलो एक विशेष सुसंदर आमकां गौड सारस्वत समाज म्हणटाची गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हूण घेवन आमकां एक हें आसा ब्राह्मण वर्ग म्हणले मस्त आसची जाल्यार तांतूं अत्यंत श्रेष्ठ जावन सरस्वती पुत्र म्हूण घेवन सांगून घेवन आसतलें एक सरस्वतीचे एक म्हळ्यार सरस्वती म्हळ्यार विद्यादायिनी म्हूण संगीत सरस्वती म्हळ्यार एक न्हंयची एक परंपरा म्हूण संगीत तशें जावन घेवन खंयचे एक प्रदेशात म्हूण सांगून घेवन अशी एक सरस्वती ते खंयचे एक पूर्वकालाचे एक ते एक न्हंय म्हळ्यार एक आशिल्ली ती ब्रह्माली हें जावन घेवन ती आमकां भारता भितर कळ्ळें आजी लुप्त जावन आसती तसल तें सरस्वतीले तीरार आशिल्ले तसल जनांग म्हूण घेवन सांगता तसलें एक मात्र न्ही मस्त पुराणांत इत्यादी सारस्वत इत्यादी सांगिल्लें आसा तसल तें सारस्वत समाज म्हूण तसलें आमगेलें एक ब्राह्मण कुल हें ब्राह्मण कुलाक प्रत्येक ब्राह्मण कुलाक जायत एक ऋषी मूल म्हूण आसता ऋषी मूल आतां कोणूची ब्राह्मण कुलाची ऋषी मूल म्हळ्यार एक गुरू परंपरा आसल्या बरीची तें ब्राह्मण कुलाक प्रत्येक कुलाक ते ऋषी प्रणीत जावन एकय ते ऋषीन अनुग्रह केला तसलें एक कुलदेवता उपास्य देवता एकय आमी आराधन की पूजन की करून घेवन येवका म्हूण सांगिल्लें तसलें एक देवता विशय आसता तें कुलान तूं परंपरागत जावन घेवन म्हळ्यार आजी काली न्हय कितली की आनुचान म्हळ्यार प्रारंभा देखून केन्ना हें आमगेलें सारस्वत म्हळ्यार एक आसा की थंय देखूनूच प्रारंभ जाला हें कुलदेवता आराधना म्हूण घेवन सांगयत
आमकां एक इतिहासांतू सांगून येता जी कसं नाही म्हणून म्हळ्यार परशुरामान हे गोमांतक प्रदेशाक आमकां त्रिहोत्रा दाखोवन घेवन हांगा आपोवन हाडलें कसं की विशेष जाल्लें यज्ञानुष्ठान करचे खातीर जावन घेवन म्हूण घेवन विशेष यज्ञानुष्ठान इत्यादी कोण घेवन लोककल्याण इत्यादी करत आसलें एक समाज एक ब्राह्मण वर्ग आमी म्हणून हांतू दाखोवन आमकां एक मनाक करून घेवचें जाता तसंच ते परशुरामान आमकां अमके अमके देवालें कुल अमके अमके कुलान आराधन कोरका अशी म्हूण एक निर्देश केलेले अशी म्हूण घेवन आमकां पुराणां भितर उल्लेख मात्र आमगेल्या मालगड्यान जाल्यार सांगून आयलें आसा आमगेल्या स्वाम्यान जाल्यार सांगचें आसा परशुरामान आमकां देवन दिल्लो रे आमी तें करून घेवन जाल्यार आमगेलो धर्म अशी जावन आमकां एक कुलदेव म्हूण घेवन आस्त जालें म्हणटना हें कुलदेव म्हणलो एक शाश्वत जावन घेवन आस्त तसो विशय हें कुलाक संबंद पाविलें कोणूय आसाचे वर्ग तांगेल्या वेवहारा विशयान जायत एक व्यापारा विशयान जावन घेवन देशाचें खंयची भागां तूं वचून घेवन राबले जाल्यार तागेले जिवन आमच्या खातीर खंय वचून राबले जाल्यार आराधन कोरका जाल्ले कुलदेवूची म्हणटना तो कुलदेव खंय आसा की तें थंय वचून घेवन तागेलें आराधन करचें एक पद्दती संप्रदाय आमी घरांतूय कुलदेवाला आराधन करताची उडगास करताची आमगेले नवान इत्यादी प्रकार करचें आसा आमी ते कुलदेवता प्रित्यर्थ करचें जाल्यार कुलदेवान खंयची एक प्रतीक दवन घेवन खंयचे परशुराम भूमी म्हणून सांगताची हें गोमांतक आमकां आपोवन हाडलो तो जागो हे जाग्यार येवन आमी त्या देवाला आराधन कोरका म्हणून घेवन आमी ह्या जाग्याक येवचें हांगा ताका भवी जाल्लें दिवी जाल्लें देवालय इत्यादी मालगड्यान निर्माण करून घेवन कितलींय शतशतमान काला दाखोवन घेवन राखून हाडलेलो आसा हांगा हें गोमांतका भितर पोर्चुगीज कालार जाल्यार कसं की एक पुरो जावन घेवन एक आशिल्ली एकडे जावन घेवन मस्त देवता हें नाश पुरो जाल्लें आमकांय हांगा दाखोवन घेवन ही भूंय सोडून वचचुका पडलें हांगा आमगेलें आशिल्लें कसन तें मालगड्यालें आस्ती पास्ती इत्यादी पुरो सोडून घेवन आमगेलें देवता सानिध्य इत्यादी घेवन वचचुका पडलें तशें जावन घेवन हांगा पुनः आमकां येवच्याक मस्त कश्ट जालें जाल्यार हांगा आशिल्लो लोकान हांगा हें पुरा एक संरक्षण म्हणल्यार म्हणके करून हो रामनाथ फुडें वेर्णे खंय विंगड जाग्यार आशिल्लो म्हणून म्हणटाची लोटली की खंय आशिल्लो म्हूण घेवन जाल्यार खंय दाखोवन आशिल्लें खंय हांगा सुरक्षीत जावन हाका दवर जाता थंय पुरो हाण घेवन ते सानिध्य दवन घेवन हांगा लोकांकी तशें हांगा आशिल्लें भटमामानकी ब्राह्मणांकी तशी जी उर्वऱ्यांकी हें पुरा चंदकोन घेवन राखून हाडलां ताची हांगा हें कुलदेवस्थाना भितरी ताजें एक संप्रदाय प्रकार गोमांतकाचें एक संप्रदाय विधी विधान ಸ್ವಲ್ಪ व्यत्यास आसा ताजें संप्रदाय प्रकार हांगा उत्सवादी आचरण की सगळे वर्सांत भितर मस्त नमुन्याचे उत्सव आचरण हांगा जाता तातूंत विशेष जाल्लें दोन उत्सव आमगे प्रत्येक गौड सारस्वतांक विशेष जावन घेवन शिवरात्री शैव देवता म्हळ्यार रामनाथ नागेश इत्यादी आशिल्ल्यांक शिवरात्री विशेष प्रधान मागीर नवरात्री सामान्य पूर्ण जनाक आसता तसो हे दोन पर्व कालारी हांगा विशेष जाल्लो उत्सव आचरण इत्यादी जाता कळ्ळें तें शिवरात्री उत्सवा कालू आत्ता तशी नवरात्री वेळेर 9 दिसांकी 11 दिसांची हांगा विशेष पूजन इत्यादी जावता आसलो आसा ह्या शिवरात्री कालांत हांगा एक 4 की 5 दिसाचे हांगा आगम इत्यादी जाता नवचंडी हे प्रधान नवचंडी पारायण तशी नित्य होमो तशींची रुद्राभिषेक शतरुद्राभिषेक इत्यादी पुरा विशेष जावन घेवन देवाक जेवचे तसले कालू म्हणटना हे आमगेल्या देवाक एक संभ्रम की एक विशेष की जावन घेवन जेवता आसले वेळेरी आमी येवन हांचे भितर भाग जावका आमगेले यथाशक्ती कसं की एक सेव कोर काम घेवन आमी हांगा येवचें आमगेले देव हांगा आसा आमगेल्या मालगड्यान आराधन केलेलो आमगेल्या मालगड्यान वांचून व्हरलेलो जाग हो आमकां कसं की कारणान हांगा दाखोवन सोडून वचच्याक जाल्लो आसच्या पुरो जाल्यार परशुरामान आमकां हाण घेवन हांगा राबयली त्रिहोत्रा दाखोवन घेवन म्हण सांगताची म्हणटना हो एक आमगेलो जागो आमगेल्या मालगड्याल भूमी शतमान कितलेंय जावन आसच्या पुरो जाल्यार आमगेल्या इतिहासान मालगड्या सांगून आयलेची आमी ह्या भुंयचेर आशिल्ले रे आमी हांगा देवा आराधन की यज्ञ अनुष्ठान की खंयचे तें एक परशुराम देवान आमकां अनुग्रह केलो तें पुरो कोरून घेवन लोक कल्याणा खातीर कोरून घेवन आशिल्ले तसो आमी जनांक आमगेले देव थंय आसा आमी वर्सायक वेळपणी वचच्यो काय म्हणून पुरा दिना भितर सांगू आसा वर्सायक वेळपणी कुलदेवालो वचून घेवन तागेलें पूजन की आराधन की कोरका म्हणून घेवन फुडें हांगा एक प्रतिकूल देवस्थाना भितर कशें म्हळ्यार कुळावीन येवन राबचें हांगा तांतांनी शिजोवन खावचें तांनीच देवाक पुजा करची अशी पुरो वेवस्था आशिल्ली एक कालारी भारी फुडली कालारी मागीर कालाची वेवस्था खंडीत तें चड उणें जाता आसता मागीर शुद्ध अशुद्ध अशौचादी ते आचरण हांत भितर देवाक कसं एक चड उण जावचें नज म्हळ्यार जावन घेवन आतां भटमामानाची ताजें पूजन इत्यादी करचें तशी जी महाजनान भितर वचून घेवन करचें ना जाल्यार महाजन कोण हांगा येताची तांणी पुरा हांगा न्हांवन घेवन अनवाळ्यार की ताका सांगिल्लो संकल्प इत्यादी कोण घेवन ह्या शिवरात्री उत्सवा भितर आपण भाग घेता देवालय महाभिषेकांत महापुजेत आपण भाग घेता म्हणून यज्ञोपविधारण इत्यादी कोरून घेवन हांगा
बांयन दाखोवन उदक तांडून हाण घेवन देवाक अभिषेकाक एक अनुकूल करतसलें एक वेवस्था सांगा हें चंद्रुपारी हांगा मस्त सहस्र जन येताची काल एक अभिषेका उदक देवा दिवची खातीर जावन घेता इतके खातीर हो आमगेल देव हें देवालें एक स्नपन कार्य रुद्राक अभिषेक म्हळ्यार भारी प्रितीक तशें जावन घेवन रुद्राक अभिषेक केले जाल्यार तो चांग अनुग्रह करता म्हणून घेवन आमकां मालगड्यान ताका अभिषेका उदक दिवं रे अशी म्हण घेवन आमकां मालगड्यान सांगलें तशें जावन घेवन हांगा अभिषेकाक उदक खाण दिवचें मागीर शिवरात्रीचे हांगा भजनादी कार्यक्रम जाता मागीर महापूजा इत्यादी जाता रात्री हांगा जागरण आसा सामान्य पूर देवालया भितर हांगा जागरण इत्यादी करतात नागेश जायत माळशी जायत मस्त देवाल भजनां इत्यादी कोण घेवन ते एक शिवरात्रीचें आचरण करताची तशी जागरण जाता फायची दिसाक सकाळीं हांगा रथू म्हूण म्हणटा हांगाच एक शिबिकोत्सव म्हणटा शिबिका म्हळ्यार आमगेले गांवचे चक्रशील रथावरी न्हय ते हांगा हातांत धोन घेवन खेळोन घेवन ताजेंय एक जेन्ना हांगा सांगा फुडें कोण ते देवाक हांगा हाण घेवन स्थापन इत्यादी केला तांणी येवन घेवन हांगा रथोत्सव करचे अशी म्हण घेवन पुरा सांगून येयलें हें पुरो आमकां आयकलेलें एकय कोण की सांगिल हांगा जेन्ना ते सांगिल आयकलेलें आमकां गोत आमी पळयताची हांगा ते रथोत्सव इत्यादी जाता भारी विजृंभणेन जाता आमकां हांगा येवन करच्याक ह्या संदर्भार म्हळ्यार इतर वेळेर आमी येता जाल्यार हे महोत्सवाक भाग घेवचे ताजे एक उत्सव विंगड आसता आतां आमच्या गांवांत आमकां एक तेर जाताना एक गांव भितर कसं एक देवालया भितर व्हड एक उत्सव इत्यादी जाताना तांत आमी एक विशेश जावन भाग घेतना आमकां एक संतोश जाता तशींच हांगा आमगेले देवालय एक उत्सव जावता तसलो वेळू शिवरात्री रामनाथ प्रधान रामेश्वरा दाखोवन येयलो रामेश्वर रामनाथ म्हणून म्हणटाची रामेश्वरा दाखोवन आयिल्लो तसलें तें सानिध्य इतिहासा काळांत ते कशी रामेश्वराचे आनी हांगा संबंध म्हळ्यार आमी इतिहासान संशोधन करच्याक मस्त अगत्य आशिल्लो तसलो विशय सांगून आयिल्लीची हांगा रामेश्वर रामनाथ इत्यादी म्हणटाची तसल तें देवालय उत्सव जावता तसलो वेळू तशेंच नवरात्री भितर नवरात्री उत्सव जाता नवरात्री म्हळ्यार पुरा कडेन आमकां सादारण आमगेले गौडसार आसत समाजाक प्रत्येकल्यांक नवरात्री आचरण आसचीची एक देवीला आराधना आसचीची आमी खंयचेय विष्णू सर्वोत्तम इत्यादी आमी म्हणटा जी आमी अंगीकार कोन येयले ते तत्व विष्णू सर्वोत्तम जावनूच आमी प्रत्येक आराधना पूजन करचें विंगड देवा पूजन करनाचें म्हूण न्हय जाल्यार ते देवाक तांगेले स्थानमाना तारतम्यार करतना तांगेली प्रत्येक आराधना आमी करचें तांकां आमकां गौड सारस्वतांक एक देवीला आराधना म्हळ्यार आसचीच तशी ही नवरात्री आचरणे हांगा जाता हे शैव जावन आशिल्लें म्हळ्यार एक शैव देवा कुलदेव जावन आशिल्लो रामनाथ की नागेश की मस्त कुलाक आसा तशींच वैष्णव जावन आशिल्ले महालसा नारायण लक्ष्मी नारायण इत्यादी आमगेले मस्त तांकां आसा खांडोबा गणपती महामाया गणपती म्हणटा ती गणपती जावन आशिल्ले तांकांय ते गणपतीला आराधना अशी म्हूण प्रसंग म्हणटना हें पुरा गणपत्य सौर वैष्णव शैव प्रत्येक नमुन्याची आराधना आशिल्लें तसलें आमगेले समाज हें आमकां विष्णू सर्वोत्तमोची आमकां प्रधान देव एकय प्रधान आमी आराधना करता जाल्यार एकय नमगून येवंक जाल्यार देव विष्णूजी एको विष्णू महद्भूतम पृथक भूतानी अनेक अशा सांगल्या म्हणजे प्रथम जावन घेवन आमगेलो आराध्य देव विष्णूजी मागीर वैष्णवा भितर अत्यंत श्रेष्ठ म्हणून सांगिल्लो वैष्णवानाम शंभो म्हणटना वैष्णवा भितर अत्यंत श्रेष्ठ कोण म्हळ्यार शिव काय तशी त्या शिवाल जाल्यार आमी आराधना आमी करताची तसल ते आराधनेची पूजनेची उत्सवाचे विशेष वेळू संदर्भ हांगा पुरा गांवां दाखोवन घेवन जन येताची रामनाथ देवाक सांगून येताची अत्यंत चड कुळावी म्हूण घेवन पुरा गोत्रेची कुळावी रामनाथ आसा रामनाथाल कुळावी कौंडिणी गोत्रेचे वच गोत्रेचे पुरा गोत्रेचे कुळावी रामनाथ आसा हांगा वयर पळयले करता पुरुश म्हूण घेवन मस्त हांगा स्थापन केला प्रत्येक कुलाक सामान्य अशोकाची म्हणून कसं नियम ना जाल्यार प्रत्येक कुलाक तांगेलो कुलपुरुश म्हणून घेवन आसता कुलपुरुश म्हळ्यार आमी अर्थ करून घेवचे कश्ट जाता जाल्यार आमी एक आलोचना करीत कुलांत कोण की मालगड खंय ते परशुरामाले अनुग्रहान करतना देवता हें पावून घेवन येयलो तसलो तो म्हणून घेवन आमी चिंतन करूं आनी चड उणेशच्या पर्यंत चिंतने भितर जाल्यार कुलपुरुश म्हणून घेवन प्रत्येकले एक आराधन आसा हांगा ताची स्थानय आसाची पुरो देवालया भितर आसा तशींच ग्रामपुरुश म्हणटा ह्या ग्रामा भितर ताका राबोवन घेवन तागेलो आराधन जावच्या की एक संरक्षण जावच्या की अनुग्रह केलो तसलो म्हूण घेवन तशी एक गांवचे राय आसच्या पुरो तसल संकल्पार आसच्या पुरतें जाल्यार हांगा कुलपुरुश म्हळ्यार एक आराधन प्रत्येकणे आसता प्रत्येक कुलदेवान तूं तांगेले कुलपुरुश आतां महाले कुलपुरुष म्हणून सांगा शेणवीचे हांगेले म्हणस मागीर नायक कुटुंबाचे म्हणस ताच जे एक प्रतिश्ठा दीस इत्यादी म्हणस त्या कुलाची येवन हांगा ओटमेंट आराधना करताची आतां ज्येश्ठांत खंयची एक हांगा पुरुषाला आराधना जाता त्या कुळा पुरो हांगा येवन मेळटाची मस्त लोक येवन मेळटाची तागेलें आराधन करताची म्हणटना हें कुल म्हळ्यार एक आमकां दिसता कसं न्हय म्हळ्यार
एक वंश एक गोत्र आम्ही आमचं सांगता कुलगोत्र म्हणून म्हणटाची कुलगोत्र आशिल्लो ताका कुलगोत्र इद्धवन म्हणटना ताका कुल असं एक गोत्र एक गोत्र आदोकून एक कुल म्हणाले एक निर्धार जाला अशी कसं नाही आसच्या पुरो जाल्यार ही कुलदेवता आराधन म्हणाले एक आमगे सगळे समाजा भितर आसा हांगा रामनाथाक मस्त कुळावे आसाची महादेसा नारायणीक मस्त कुळावे हांगा आसाची तशी ह्या रामनाथाक कुळावे भितर आमकां आमगे उत्तर कर्नाटका दाखोवनय मस्त लोक येता दक्षिण कर्नाटका भितर आमगेले मस्त जन ह्या कुळावी समाज आसा केरळांतूय आसाची तशींची मुंबई प्रांत्या दाखोवनय आसाची बेंगळुरा दाखोवनय येताची हांगा आमी पळयता आमी सादारण एक 20-22 वर्स दाखोवन हांगा येता शिवरात्री उत्सवाक कुलदेवाला हांगा प्रति वर्स येताच आमी जाल्यार ही शिवरात्री उत्सव म्हणून घेवन हांगा एक नामदेव शणै त्या वेळार हांगा मस्त मुतवर्जी घेवन आमकां साऊथ केंद्रांत मस्त जना पर आपोवन हाडून घेवन पुरो शिवरात्री उत्सवांत भाग घेवं काम घेवन पुरो मस्त प्रचोदन करता आशिल्लो ताणें म्हाका शिवरात्री उत्सवाक हांगा प्रथम जावन घेवन आपोवन हाडलो तशी त्या नंतर घेवन वर्स हांगा कसं की देवाला अनुग्रहण करता ताणें हाडून घेवचें कळ्ळें म्हणटना देवान एक भाग दिल्या मार तर आमकां येवचें देवचें त्या कुलदेवान आमकां आपोवन घेवचें म्हणून सांगताची कुलदेवान आपोव काम घेवन तसो कुलदेव कसं की एक मस्त वस्त कोण आपोवन घेवन हांगा तागेले सेवा करता मस्त कुळावी हांगा येवन मेळटाची प्रती गांवची कुळावी येताची हांगा येताना आमकां कळटा निमित्तान सांगता आमी कुमटेचे आमी होन्नावरचे आमी दक्षिण कन्नडाचे आमी कारकाळाचे आमी बंटवाळचे बेळतांगडीचे पुरा गांवांत हांगा येताचे मुंबईचे मस्त जन येताची हांगा बेंगळुरा दाखोवन येता बेंगळुरा मंडळी बरोबर येताची भजन करताची मस्त जर्क येताची बेंगळुरा दाखोवन मस्त फॅमिलीज येता म्हणटना पुरा प्रांत्या दाखोवन हांगा जन येता हांगा तें जालें मागीर आमगेलें कुल एक आमगेलें कुल देवाक नमुने कुळा म्हळ्यार कितलें आसा म्हळ्यार एक आमकां कळटा आनी एक आमकां हो एक अनुभव ते म्हळ्यार आमगेले जन थंय आसाची मुंबईत आसाची आनी आमगेलीची हेंच आमगेले देवा नमून येतले आमी एक परिवारशे अशी एक हांगा भावना येवचे कळ्ळें विविध जाग्यार दाखोवन विंगड एक पैक म्हणटा सरनेम आशिल्ले जन येताची विंगड गोत्रे वच्च गोत्रेची येताची कोंडिणी गोत्रेची येताची कमशे गोत्रेची मस्त नमुन्याची गोत्रेची हांगा ओट्टो मेळून घेवन ह्या देवाला आरती गंगोडी दाखोवन येताची वर्सवर येता वर्सवर येवची कितली लोक आमी हांगा पळयताची कळ्ळें कारवारा दाखोवन येताची तांणी वर्सा एक घडीपुणी आतां कितलीं जाणां आमी सकाळीं आयले तांणी देवा अभिशेक केलो कसं की तांगेले काराची वत्तड आयलो बाय सरलो चमकलो जाल्यार ताका तें कितलेंय कसं एक खर्च आसच्या पुरो कितलेंय वावंट आसच्या पुरो कुलदेवाला हांगा वच्चो का तागेले कसं की सेवा कोरता म्हणून देव दिसयता देव हांगा आपोवन हाडटा तागेले घरान सेवा करून घेता तशी 3-4 ते 5 दीस राबून घेवन हांगा सेवा करतले आसाची कौल प्रसाद म्हणून आसा मुखार तें कौल प्रसाद पर्यंत राबून देवाला सेवा करता आसा ह्या पुरा उत्सवांत भाग घेतिले देवान एक अनुग्रह प्रसाद दिवचे म्हणून आसा कौल प्रसाद म्हणून 2 वेळा दिता हांगा शिवरात्री कालारी तशींची नवरात्री कालारी ह्या 2 प्रसादाक येवचे लोक आसा केलो परंपरे दाखोवन कसं म्हळ्यार शिवरात्रीची कौल प्रसाद हाण दवरच्यो अशी म्हणून बरो पद्दत आसा मलगड लगायता आमी कौल प्रसाद हाण दवरू आसा म्हळ्यार तो देवाली सान्निध्य ते म्हळ्यार की आमी घरा भितर तो नालो की हांगा कसं अनुष्ठान केलें ते भस्म इत्यादी परत दिताची कळ्ळें विभूती म्हणटाची ते रक्ष म्हणटा ताका तें दिताची मळी देवा दाखयल मळी हें परत दिताची तें घरा भितर दवरून घेवन आमी देवाले पळ्यार दवरून घेवन नित्यान ताका आरतेन की दाखोवन घेवन कुलदेवाला सान्निध्य म्हणूची घरा भितर तो आसा आमगेलो कुलात देव तो आमगेलो तो आसता म्हणून घेवन ताका घरा भितर ते कुलदेवाला प्रसाद हाण दवरून घेवन पांय पडटा जाल्यार एक संप्रदाय आसा सामान्य पुरागर कडेन म्हणल्यार म्हण केस कौल प्रसाद व्हरच्यो म्हण घेवन कुलदेवस्थान व्हरचो तो देवाल प्रसाद देवान हांगा दिवचें उबार नाल दिवचें म्हळ्यार आपण आसा तुगेलो तूं आपणाक अनुग्रह आसा तुका म्हण घेवन हांगा दाखोवन घेवन त्या देवाल नड्यान प्रार्थना करून घेवन व्हरता आसलो तो कौल प्रसाद ह्या वेळार नवरात्री वेळार 2 वेळार हांगा कौल प्रसाद दिवचे पद्दती आसा देवाल एक अनुग्रहान कळ्ळें कसं की हांगा आमकां मस्त धूर आसले आयच्या दिसा धूर म्हणून दिसना कळ्ळें फुडले काळार मस्त ते धूर आशिल्ले की आमगेले सान्नपणे रे आमकां होन्नावरां देवन होन्नावरां दाखोवन हाजेर ते हें आसा मच्व म्हणटा ताजेर येवन घेवन पुना हे कडेन विंगड बस दवरका आशिल्लें आमगेले सान्नपणे जाल्यार आतां तसान पुरो कश्ट ना आतां भायर सरल्यार समज एक 5 घंटे भितर हांगा येवन पाव येता कारांनी पुरो आसता जाल्यार कितके वेळ आतां रोडूय पुरो लाय जाला म्हणटा येवच्याक अनुकूल आसा तशी जनय मस्त आसा फुडें अनुकूल नातील वेळार जाल्यार जन येता आशिल्ले सगळ्यांचे परिवार हें तें पुरो घेवन येता आशिल्ले कसं की रांदपा सामान हांव म्हाका अन्ना उठायत उडगास हांव न्हू अम्मा आमगेले अन्ना भयणी आमी पूर हांगा घेवन हांगा कुडार हांगा कुडपिकारान दिलो एक रूम आसा तशी तांगेले तें रुमांत राबची वेवस्था आमी हें करून घेवन हांगा राबून घेवन रांदप करून घेवन त्या वेळार जनार्दन भटमाम म्हणून पुरो आशिल्लेची रांदप करून घेवन हांगाचे भटमामाल कडेन जेवण आनी करून की हांगा एक वारू 15 दीस म्हयनो अशें पुरो राबचें आशिल्लें कळ्ळें म्हाका म्हयनो राबिलो आनी उडगास ना जाल्यार रजेंत येवन एक वार की राबिल हांगा उडगास तशी मस्त हांगा फॅमिली येता आशिल्ली
आयसिदाक तसन कसं नाही यगत ना अंग जेवणा व्यवस्था अंग संप्रादानी व्यवस्था त्यांनी फळाराची व्यवस्था करतात नामच्या बटमामाला घे कोण आयल्या रे त्यांनी अंगा प्रत्येकल्यांक सहकार कोण करताची अंगाचे वैदिक गुल जायत अर्चक गुल जायत कोणीही त्यांनी कुळावी आयले म्हणजे तरी त्यांनी एक गोट त्यांनी निमगिताच हांगा पुढे जाऊन ते हें क्रम आशिल्लो आमगे ते त्यांनी येवं काम घेवन तेवूय हांगा एक कसं म्हणतात एक हॉस्पिटॅलिटी म्हणतात विशेष हांगा कसं नाही एक तोंदरी म्हणून जायना तशी हांगा भटमामालय एक लायक सहगरा तशींची हांगा कमिटी जायत हें जायत तांणी जाल्यार हांगा लायक व्यवस्था करताची आयल्यांक राबचे करचे व्यवस्था प्रत्येकल्यांक हांगा कसं नाही एक अनानुकूल जायन तशी कांटीन व्यवस्था करताची पुरा चंदकोन करताची हे उत्सव भारी एक व्हड उत्सव म्हणटा तांगेले कुलदेवाले एक उत्सवान तूं भाग येवचें एक भाग घेतली जाल्यार देवाचो अनुग्रह खंडीत जाता केन्नाय कशें म्हळ्यार देवाक आमी देवाल खातीर जावन घेवन खंयचे उत्सव करच्यो एक देवाल खातीर जावन कसं न्ही सेवा करची न्ही आमी कसं करताची यद भावम तद भवती म्हळ्यार म्हणके आमी देवाक कसं दिताची तेंच आमकां जिवनांत मेळटा अशें म्हणून घेवन शास्त्र सांगता यद भावम तद तूं खंयची भावनेन करता तेंच तुगेल्या जिवना भितर जाता तशी उत्सव म्हळ्यार प्रत्येकल्यान वट्ट मेळून उत्साहान करता आसले त्या वेळार सांगता प्रत्येक गांवांत दाखोवन येताची म्हण घेवन ते म्हणटना ते देवाल उत्सवांत भाग दिला आमगेल्या जिवनांत एक जिवनोत्सव म्हण घेवन आसता कळ्ळें खंयची एक कसनय कोरका जाता एक उत्साह म्हण जावं निरुत्साह म्हणजे ताका जीवन करचें एक हें आसना कळ्ळें एक वैराग येता मागीर हिमालया चोड वता तशी उत्साह जावं त्या उत्साह आमगे जिवनांत उरचे खातीर आमी उत्सवांत भाग घेवचे जावन घेवन हें देवान अनुग्रहान करतना कितलीय काल उत्सवांत म्हाकाय भाग घेवचे अवकाश मेळ्ळा तुजेन भाग घेताची देवाले मागचें देवा तुगेल्या अनुग्रहान करतना प्रत्येकल्यांक तुगेल्या कुळावीक तूं हांगा आपोवन घेवका तशें आमकांय निरंतर हांगा आपोवन घेवका तुगेलें सेवा करून घेवका नित्य निरंतर तुगेलो अनुग्रह आमगेल्या सगळ्यांची कुटुंबा वरी आमगेल्या घरा भितर आमगेल्या परंपरे वरी आमगेल्या सगळ्यांची कुल म्हणटाची हे कुलाक तूं उद्धार कर तशें जावं म्हण घेवन देवा लागीं प्रार्थना करून घेवन मागेले 2 उत्तर देवाच्या चरणांत समर्पण मंगळूरा दोकून हांग ते येवन देवाले आराधन केल्ले देवालेगी मागिल्ले श्री वेदमूर्ती नरसिंह भट मामाक हांव धन्यवाद सांगता सुदीर्घ जावन तांणी तांगेले 20 वर्साचे हांगाचे एक्सपिरियन्स मात्र सांगिल्ले न्हयशी कुलदेवस्थाना कसले येवका कुलदेवस्थाना महत्व कसं नाही म्हणून बारी चंदायरी आमकां सांगिल्लें सर धन्यवाद मामा यानेकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विदुषन्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जगदीश्वरी या देवी सर्वभूतेषु उपचारार्थे अक्षतां समर्पयामि आवाहनं न जानामि पूजां च न जानामि क्षम्यतां करोमि घण्टानादं पुरी काय तोरा पाद्यं समर्पयामि सुखासनमस्तु श्रीमयि मातृणाम रूपदनोदगात्मं साक्षात् पूजयाम्यहम् अयमोऽद्यः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः आचमनम् दुर्गाः वाहृतमन्त्रतानि विश्वजनामिन्द्रावणाभिः
जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा सर्वभूतानां ताम्यहं महेश्वर्यं जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते कुमारिकाय नमः संदिष्टवे हेगा आज पोइने दान की तस्वीर हेगा तो दान के दो हां सर या फलिनी या फला पुष्पा या पुष्पनी बृहस्पति वसुदास्तान मुञ्जन्तमसा किंचित धूपं गृहीत्वा आग्रापयेत् कुमारिकाय नमः करे धूपं आग्रापयामि तैलं जीवनिनायकि समया दीपं ग्रहणदेवे सत्रैलोक्यं निमिरापा भक्त्यादि कवरेचामि देवाय परमात्मने रायमा सरकार बड़ा दीप ज्योति नमोस्तुते अवाय कुमार सत्रालय सुगणानि निरांजनम ओमति ये जातः श्रीरामेरियाय श्रीयं वयो जगद्गुरो दुरादि श्रीयं वसामोर्तमाय प्रगति सभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सकल मंगल निधि सकल मंगल निधि सकल मंगल निधि सकल सकल मंगल निधि श्री सकल मंगल निधि श्री विठ्ठलाचे नाम आदि श्री विठ्ठलाचे नाम आदि श्री विठ्ठलाचे नाम आदि सकल मंगल निधि सकल मंगल निधि सकल निधि श्री विठ्ठलाचे नाम आदि श्री विठ्ठलाचे आदि श्री विठ्ठलाचे मनकारे मनकारे जना मनकारे मनकारे जना मनकारे मनकारे जना मनकारे मनकारे जना मनतारे मनतारे जना श्री विठ्ठलाचे नाम वाचे 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 सकल मंगल निधि सकल मंगल निधि सकल मंगल निधि श्री विठ्ठलाचे नाम आदि श्री विठ्ठलाचे आदि श्री विठ्ठलाचे आदि पतित पावन साचे 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 श्री विठ्ठलाचे नाम वाचे श्री विठ्ठलाचे नाम वाचे श्री विठ्ठलाचे नाम वाचे श्री विठ्ठलाचे नाम वाचे श्री विठ्ठलाचे नाम वाचे
श्री विठ्ठलाचे नाम वाचे सकळ मंगळ निधी सकळ मंगळ निधी सकळ मंगळ निधी श्री विठ्ठलाचे नाम वाचे बाप रकुमाई देवी वरुसाचे बाप रकुमाई देवी वरुसाचे बाप रकुमाई देवी वरुसाचे वरुसाचे बाप रकुमाई देवी वरुसाचे बाप रकुमाई देवी वरुसाचे बाप रकुमाई देवी वरुसाचे बाप रकुमाई बाप रकुमाई देवी वरुसाचे श्री विठ्ठलाचे नाम वाचे श्री विठ्ठलाचे नाम वाचे विठ्ठलाचे नाम वाचे नाम वाचे श्री विठ्ठलाचे नाम वाचे श्री विठ्ठलाचे नाम वाचे सकळ मंगळ निधी सकळ मंगळ निधी सकळ मंगळ निधी श्री विठ्ठल नाम आदि श्री विठ्ठलाचे नाम वाचे